नावेलेचो सध्याचो सिवरेज प्रक्रिया प्रकल्प साळ न्हंय नितळ करपाक असमर्थ थारला। प्रदूषणाचे स्त्रोत जाणा जावन घेतल्या उपरांत सरकारान आनीक सिवरेज प्रक्रिया प्रकल्प उबे करचे पडटले। पर्यावरणाचे भान नाशिल्ल्यान लोक उदक बुरशें करता। उदक मेळे जावपा पासून आडावपाचे पयले सोपण म्हळ्यार गांव पावंड्या वयली एसटीपी। पळयात साळ पुराण। साळ न्हंयच्या प्रदूषणाचेर आळाबंद हाडूं येता, उदकाचेर प्रक्रियाय करूं येता। ते खातीर आदी व्हांवपी सिवरेजीचेर उपाय करचो पडटलो। त्या उपरांत उदकाचेर प्रक्रिया करची पडटली। तशें केल्यार साळ न्हंयच्या प्रदूषणाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें भाजपचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिगीसान सांगला। सालसेतींतले लोक कांय सुवातांतल्यान मेळ्ळें उदक थेट न्हंयत सोडटात। आदली सरपंच रॉयला फर्नांडिसान ते विशीं चिंता उक्तायल्या। आदी आयकात रॉयलाक। मेनी इयर्स आनी बनावली पंचायतान जेन्ना पळय आसलें हांव तेन्ना देखून उगड आसला म्हाका आमी थिंगा कंटॅमिनेशन जाता म्हणून ग्राम सभान डिसायड केल्लें पोल्युशन कंट्रोलाक बरोवपाक। आय वॉज नॉट अ सरपंच एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम बट पोल्युशन वॉज देयर दॅट वी ऑल एडमिट। आतां हेका लागून कितें जाता आमचे पळय फार्मर्स आहाय तांकां खूब त्रास जालेले आहाय। लागीं पळय शेतां आहाय अलॉंग द रिवर बँक्स तांकां क्रॉप्स रोवपाक पयलीं न्ही क्रॉप्स रोवपाक पयलीं पांय घालपाक चड त्रास जाता। सो गव्हर्मेंटान रिज्युविनेशन करपाक क्लिनिंग करपाक लागून प्रोसेस स्टार्ट केलें आहा। टू माय नॉलेज इवन टेरी ते पळय ऑर्गनायजेशन आहा तेणें देखून प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रिपेर केल्ले आहा। बट रिपोर्ट्स प्रिपेर केले आनी इम्प्लिमेंट केले ना जाल्यार ते सोल्युशन जायना। आनी फॉर दीस नॉट ओन्ली द डिपार्टमेंट, नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट बट द पीपल ऑल्सो शूड कोऑपरेट। लोकांची जबाबदारी आसता की आमी फुडें सरून गव्हर्मेंट पळय कितें प्रोसेस घालतलो इन प्लेस तितून कोऑपरेट जावपाक। सावियो रॉड्रिगीस सांगता सद्याक आशिल्लो सिवरेज प्लांट सालसेतींतल्यान येवपी सिवरेजीचेर प्रक्रिया करपाक समर्थ ना। त्या उपरांत ही घाण साळ न्हंयच्या देगेन व्हांवत वता, जंय सिवरेजीचे स्त्रोत आसात। त्या सुवातांनी सिवरेज प्लांट बसोवपाची गरज आसा। तशें करचे बगर न्हंय नितळ करून कांयच फायदो ना। आयकात ताका। The problem of River Sal and its contamination is a two-pronged problem. The first is the existing contamination. The second is a persistent contamination. Many are focused in treating the existing contamination, and you must. But the real problem will be the persistent contamination. The existing sewage treatment plant is not adequate to deal with the sewage waste coming from different parts in Salset, then later on finds its way to the River Sal. So the prime solution and the most important solution is to set up sewage treatment plants in key areas of sources of the contamination so that the contamination can be arrested. Otherwise, even after cleaning up the river, the contamination flow will continue. As someone who spends a lot of time researching and studying and implementing solutions to wastewater management, गोवा 365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायक राऊत।